जीसीएचो प्रेसिडेंट चेतन, सेक्रेटरी बाळू आणि आदलो ट्रेजरर मुल्लाक हात मारपाची सवय, तांकां अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हूण इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान आर्ग्युमेंट घाला। 1 कोटी वसूल करपाक तांची पुलीस कस्टडी चौकशी करची पडटली। तिगांकूय पुलीस कस्टडीच दिवची म्हूण ईओसी मागता। कोर्टाचे फुडल्या ऑर्डरी मेरेन तिगांकूय अटक करूंक मेळची ना। जीसीएच्या 1 कोटीच्या फंड फ्रॉडाच्या केशींत जीसीएचो अध्यक्ष चेतन, सेक्रेटरी बाळू आणि आदलो ट्रेजरर अकबर मुल्लाक अटकपूर्व जामीन दिवंक म्हापशेच्या अतिरिक्त सेशन्स कोर्टात मंगळारा इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान हरकत घेतली। तिगांकूय हात मारपाची सवय म्हूण ईओसीचो आर्ग्युमेंट। तिगांकूय पुलीस कस्टडी दिवंक जाय। तांणी 1 कोटी खंय पार्क केल्यात हें कळपाक आनी वसुलेक ईओसीन तांचे कस्टडीत चवकशी मागली। इतले मजगतीं चेतन, बाळू आनी मुल्लाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक मूळ कंप्लेन करपी आदलो रणजी प्लेयर निलेश प्रभुदेसायान इंटरव्हेन्शन घालून हरकत घेतल्या। कोर्टान केस 2 जानेवारीक दवरल्या। फुडले ऑर्डरी मेरेन पुलिसांक तांकां अटक करूंक मेळची ना। बाकीच्या आरोपींनी अटकपूर्व जामीन अर्ज केल्लो ना। ते खंय आसात फॉरेनांत। पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। वास्को आनी मुरगांवां एकार एक चोरयो जायत आसात। वास्को कॅश आनी भांगर धरून 1 लाखाची चोरी जाल्या। बोगमाळो वता त्या रस्त्यार रंगवे इस्टेटान एकल्याचो बंगलो फोडलो। जनेलाचे ग्रिल्स कापून चोर भितर सरले। वास्को पुलिसांनी सुवातेर येवन नित्याच्यो फॉर्मालिटी केल्यो। चवकशी चल्ल्या। वास्को पुलिसांक सीसीटीव्ही फुटेजूय मेळ्ळ्या, मात कोणूच हाताक लागिल्लो ना। घेवया एक ब्रेक।